प्रिच्या भाव भयणीनो, जेन्ना खंय पयल्या क्रिस्तांवां मदें दुमाळो सुरू जालो रोमा शारान, तेन्ना हे रोमा शाराचे अधिकारी जे आसले, प्रशासन जे आसले, ते असले क्रिस्तांव आसात, भोव करून जे कोण इन्फ्लुएन्शियल आसात, म्हणजे जांच्या उतरा वरवीं आनी जांच्या जिविता वरवीं दुसरेय एके भाशेन इन्फ्लुएन्स जातले तांकां धरून व्हरताले. जायते जाणांक कोश्टायताले, जायते जाणांक मारून उडयताले, आनी तांणी तशें केलें. असोच एका अधिकाऱ्यान एका पयल्या क्रिस्तांवांक धरून व्हेलो आनी ताका सांगलें, क्रिस्ताक नाकारून कुशीन सोर, नाजाल्यार तुजो जीव काडटले, नाजाल्यार तुजी गोमटी वा तुजी तोकली, तुजी कुडी कोडली दोशी करतले. साद्या उतरांनी, तूं जरी तर ह्या भावार्थांतलो भायर सरोना जेजूक नाकारिना जाल्यार तुजी गोमटी कातरून तुजो जीव काडटले. भिरांत घातली आनी अशें तांणी केल्लें, जायते जाणांक मारून उडयल्ले. आनी असले वेळार हो एक क्रिस्तांव तकली वयर काडून खंय म्हणटा, सायबा कातोत्ता कातोर, तुज्यान म्हजी तकली, म्हजी कुडी कोडली वेगळी करूंक जातली, दोशी करूंक जातली, पूण म्हजें काळीज म्हज्या सोम्या जेजू कडलें तुज्यान दोशी करूंक जावचें ना. भाव भयणीनो, हीं उतरां म्हणपाक आनी हीं उतरां जेवपाक जायती घोटाय जाय, जायते धाडस जाय, कारेज जाय. तें बेस्तेन जायना. ही परिस्थिती जी त्या काळार आसली, ताच्याहून आनीक मातशें पयलीं आमी नदर मारीत जाल्यार इज्रायल पोरजा, भोव करून जेरेमियासाच्या काळार तांचे भोंवतणी सगळे तरेचे दूख कोश्ट आसले. म्हणजे जी दुसरी राज्यां आसलीं, एक पॉलिटिकल सिट्युएशन, दुसरी राज्यां आसात तीं तांची जमीन वा तांचो गांव आपल्या ताब्यान घेवंक सोदताले. आनी असल्या वेळार वेगवेगळे तरेन हे जे मनीस आसात वा हीं जीं राज्यां आसात तीं एकामेका लागीं एक जातालीं. भोव करून मिलिटरी जे भाशेन आमकां झुजपाक जाय, एक राज आनी दुसरें राज एक बराबर येवन तिसरो कोण येवपाचो आसा ताचे लागीं झुजपाक तयार जाताले. आनी असल्या वातावरणान इज्रायलाचे 2 कुडके जाल्ले आसले. आनी तेन्ना एकामेका लागीं ते एकवट करपाक फुडें सरनासले. म्हणजे इज्रायलाचे 2 भाग आसले, ते 2 भाग एकठांय जावपाक सोदिनासले, पूण दुसरे जे ऑन भावार्थी आसात तांचे लागीं एक जाताले. जे भाशेन आमी पळयता आतां ह्यो पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात एलायन्स करतात, कोण कोणा लागीं एलायन्स करता, भोव करून घडये आयडियोलॉजी सेम आसा, तेणी घडये बराबर येयल्यार समजूंक जातालें. पूण आयज आमकां दिसती पडटा तांकां आयडियोलॉजी बीन कांयच पडना, फकत एक पडटा ती कदेल, पदवी मेळ्ळ्यार पुरो, मागीर आयडियोलॉजी बीन गेली दोब्यान. असलेंच त्या काळार जाल्लें. आनी असल्या वातावरणान इज्रायल परजेक ही एक शिटखावणी आसलेली. जरी तर तुमी तुमचें जिवीत बदलिनात जाल्यार येवपाचें आसा तें वायट. जिवीत बदलिनात म्हणल्यार कसलें जिवीत? हे परजे मदें सगळे तरेची पातकां आयलोलीं. एके वाटेन देवाक तांणी फाट केल्ली, सगळे तरेचे देव तांकां लागताले आनी एक भाशेन तें मौन जाल्लें. सगळे देव एकूच. आतांय आमचे मदें थोडे जाण मनीस आसात, थोडे क्रिस्तांव आसात, सगळे देव एकूच. खंयच्याय देवा बुगलेक गेल्यार कोताक येता, पूण हांव क्रिस्तांव अशें म्हणपी आमचे मदें आसात. जाल्यार असले मनीस जेन्ना आसले आनी हें सगळ्यांचेंच मौन जाल्लें, पातक खूब वाडलेलें. पातकाची विकोटाय म्हणटा ती गेल्ली. पातक करून तें पातक न्हूच असलें जाल्लें. आयज काल घडये आमचेय मदें असलें एक वातावरण निर्माण जावपाक लागलेलें आसा. पातक आसलें तें आतां आनी पातक ना, ह्या पासत आमी चड जाणां कुमसाराक वचना. ओ पातक जें आसा तें सदांचेंच जाल्लें आसा. कुमसार जावन कितें फायदो आसा? आयज कुमसार जालो जाल्यार फाल्यां परतून तेंच पातक करतलो, अशें म्हणून आपणाकूच एके भाशेन एक्सक्युजीस दिल्ले आसात. आनी त्याच पातकान पूण रेवडोनूच आसात. भाव भयणीनो, असल्या वातावरणान हे परजेचेर हें सगळें वायट आयलें तेन्ना देव तांकां साणिना, पूण देव खेरीत भाशेन आपल्या प्रवाद्याक जेरेमियासाक धाडटा
आनी जेरेमियासाची काणी आमी जाणा, भुरगो आसतनाच ताका आपयल्लो आनी ताणें देवा लागीं हेंय चाललें, हांव भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना, तूं म्हाका कित्याक धाडटाय? तेन्ना देवान ताका सांगलोलें, उलयतलो तो तूं न्हू, उलयतलो तो हांव, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. ह्या पासत तूं भियेनाका, पूण तूं जरी तर भियेलो जाल्यार हांव तुका आनिकूय भिवयतलो. आनी जेरेमियासान भाव भयणीनो हें आपोवणें जेन्ना मानून घेतलें, तेन्ना पोरजेक जेन्ना हो संदेश दितालो, उक्तेपणी दितालो एक प्रवादी, तेन्ना चडशे जाणांनी ताचें मानून घेवंक ना. जायत्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, जायत्यांनी ताका दुखयलो, जायत्यांनी ताका मारूंक पासून सोदलो. सगळेच वाटेन आखान आयचे वाचप आमी आयकता. जेरेमियासाक जेन्ना हे कोश्ट पडले हो संदेश देवाचो पोरजेक दिवंक, आनी जे भाशेन ही पोरजां मानून घेनासली, आपणाक जाय तेंच आपणाच्याच वाद्याची जाल्ली, आनी सारकें सांगत जाल्यार ताच्या आंगार येताली, हे पोरजेक लागून तो कश्टवलो, दुखवलो. एके वाटेन देवाचो संदेश जरी तरी पोरजां आपलें मन बदलिना जाल्यार तांचो नाश जातलो, तांकां निर्वाशी करून व्हरतले. हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत आपले पोरजे पासत जेरेमियास मुखार सरलो. आपणाक कोश्ट पडटात तरूय पूण उलयलो, आपणाक मारूंक सोदतले तरूय पूण उलयलो आनी संदेश दिलो. आनी अशें करता आसतना आपल्या काळजांतलें दुखूय ताणें एके भाशेन विलापलें. आनी आमकां जेरेमियासाच्या पुस्तकांत हे 5 विलाप मेळटात, एकूच न्हू 5 पावटी हे विलाप मेळटात, जंय तो आस्कार सुस्कार सोडटा, देवा लागीं उलयता कितें हें चल्ललें आसा तें, कित्याक म्हज्या जिवितान हे भाशेन, कित्याक हो लोक आयकना, कित्याक आमचे त्रास वाडटात. तातूंतलोच एक विलाप हो आयचें वाचप जें आमी वाचलां तें. सगळेच तरेन सगळेच वाटांनी आखान चल, ताका आमी धरया, ताका आमी आनीक कश्टावया, तो मागीर पडटलो, तो वीक पडटलो. जेरेमियास प्रवादी भाव भयणीनो सगळ्याहून भुरगो आसतना आपयल्लो आनी सगळ्याहून जाणटो जाल्या उपरांत मेलो. म्हणटच ताचें प्रवादीकपण जायतें लांब जालें. ह्या पासत हें करता आसतना हे पोरजेन जें ताका दूख दिलें त्या पासत ताचें विलाप. आयज आमी विशय घेतला मनशां मुखार तुमी म्हाका परगट करशात जाल्यार हांव तुमकां देवा मुखार परगट करतलो. मनशां मुखार तुमी म्हजे पाटलावदार म्हूण परगट करूंक भियेनाकात. हीं उतरां आमकां जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगल्यां. पयल्या वाचपान जें आमी आयकलां, जी धमकी वो जी शिटकावणी हे परजेक दिल्ली ती लोकांनी आयकूंक ना. ते आपल्या त्याच पातकान रावले आनी ह्या पासत बाबिलोनीच्या राजा वरवीं देवान तांकां निर्वाशी केले. आनी जेरेमियास प्रवादी निर्वास सुरू जावचे पयलीं, एक्झायल टू बेबिलोनिया हें जावचे पयलीं आसा आनी जाल्या उपरांतूय आसा. परजे लागीं उलोवपाक, परजेक सांगपाक आनी तांकां एक नवो बरवसो दिवपाक. जेन्ना खास्त तांचेर आयली तेन्ना हो बरवसो की देव तुमचे बरोबर आसा, देव काकलुतीचो देव, देव तुमकां राखता, देव तुमकां सांबाळटा, हीं उतरां जेरेमियास प्रवादीच तांकां सांगता. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी कितें भाशेन आयकता, भाग्योन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन उगडास करता. पातकाक लागून, एका मनशाच्या पातकाक लागून, आदावाच्या पातकाक लागून खास्त मनशा कुडाचेर आयल्या खरें. आनी खास्त हो दुमाळो, हे त्रास, हे कोश्ट ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां दिसती पडटात. जाल्यार जेजू क्रिस्त जो आयलो तो आमकां ह्या सगळ्या वायटांतलीं सोडोवंक, सगळ्यांक आमकां पातकांतलीं निवारूंक, सगळ्यांक आमकां कोश्टांतलीं निवारूंक आनी आपल्या बापाशी व्हरूंक. आनी हें करूंक ताणें आपलो जीव कुर्सार दिलो. भाव भयणीनो, हें आमचें पासत. आनी आमचें पासत म्हणटा तेन्ना जे कोण मानून घेता तांकां तो फावो. जे कोण मानून घेना, जांकां पडलेलेंच ना, जे कोण आयकूंक सोदना तांकां तें बेश्टें ऑटोमॅटीक कांयच मेळचें ना. जाल्यार सगळे तरेचो लोक जो आसा आख्ख्या संवसाराचो, सगळ्यां पासत जेजू आयला आनी आमकां ही सोडवण दिता. ह्या पासत जेजूचीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं, भिवूं नाकात. सद्याक आतां आमची परिस्थिती कितें आसा? दुमाळो सुरू जाला काय दिसती पडटा आमकां. जाला दुमाळो सुरू. क्रिस्तांवांक सतायतात, क्रिस्तांवांचेर आड जायत्यो वस्तू सुरू जाल्यात. मणिपूर 250 इगोर्जो लासून उडयल्यो, दोनूय कम्युनिटीच्यो. झगडी सुरू जाता आसतना 2 कम्युनिटीच्यो म्हूण सुरू केली.
आनी त्या झगड्यांत चडशी डॅमेज जी जाली आनी चडशे स्वतायले ते क्रिस्तांव. आनी ह्या पासत आयज मणिपूर हे क्रिस्तांव जे आसात रस्त्यांचेर दिमी घालून मागतात देवा लागीं, देवाचे काकलुतीक उलो मारतात. तांचे पासत आमी दुबाव विरीत मागूंकूच जाय, आमकांय तांचे कश्ट भोगूंक जाय. कित्याक आयज इन अ ऑर्गनायज्ड वे आमच्या क्रिस्तांवपणाचेर आताक सुरू जाल्लो आसा. आनी तें जरी तर आमकां दिसती पडना आनी दिसती पडूनय आमी जरी तर कुड्डेपणां करता जाल्यार असलेच दीस आमचेरूय येतात, जे हे इस्रायल परजेक शिटकावणी दिवन सांगलेले प्रवाद्यां वरवीं. आयजूय देव आमकां सांगता, जरी तर आमी आमचें जिवीत बदलिनात, ज्या पातकांनी आमी रेवळ्ळलीं आसा आनी आमकां थोडीं पातकां तीं आतां पातकां दिसनात, वेगवेगळे तरेची तांची वड सांगपाक सुरू करीत जाल्यार आमकां सेरमांवाचो वेळ पावचो ना. पूण आमी जाणां वेगवेगळे तरेचीं पातकां आमच्या जिवितांत भितर चल्ललीं आसात आनी आमकां त्या पातकाची आनीक विकोटाय ना. तें पातक म्हूण आमी मानून घेना. आमी एके भाशेन आमचे दोळेय धांपल्यात, कानूय धांपल्यात. पातक म्हणटा तेन्ना फकत हांव कोत्ता तेंच पातक न्हू, आयज समाजीक पातक आमी बाराबोर मेळून जें पातक करता. आमकां जें वायट जाता ताचेर कांयच पडलेलें ना, तोंड बंद करून आमी ओग्गी आसा. जें कितें वायट चलता समाजांत तातूंत जायते पावटी आमी शामील जाल्लीं आसा, कित्याक आमकां फायदो आसा. आनी तातूंत जशें इस्रायल परजेन केल्लें, म्हणल्यार इस्रायल पर्जा एक आसली ती ताचे दोन कुडके जाल्ले आनी ते एकामेका बराबर एक जावचे बदलेक आनीक दुसऱ्या कडेन एक जावन सगळें सांबाळपाक सोदताले, आपणाकूच राखूंक सोदताले, त्रासान पडले. आयज आमची परिस्थिती भाव भयणीनो असली जाल्ली आसा जाल्यार चतूर रावपाक गरज. आनी जरी तर आमी असल्या वेळार चतूर रावनात जाल्यार आमी फकत रडटले. आमकांय दिमयो घालपाक पडटल्यो रस्त्यांचेर. म्हणपाक लागलेले आसात मणिपूर जाला, गोवा इज नेक्स्ट. कित्याक म्हणटात? बेस्तेच न्हू. जें कितें ह्या दिसांनी गोंयांत चल्लेलें आसा, आमचो सरकार एके भाशेन हिंदुत्ववादी जाल्लो आसा आनी तें करूंक आमच्या सरकाराक लॉजूय दिसना. ह्या सरकारान भितर आमचे क्रिस्तांव आमदारूय आसात, तांची तोंडां बंद जाल्लीं आसात. तांच्यान एके भाशेन उलोवपाकूय जायना आनी पळोवंकूय जायना. कितेंय तांकां विचारीत जाल्यार आमकां रोखडो आन्सर मेळटलो, आय डोंट नो, म्हाका खबर ना, हांव गोंयांत नासलो, हांव भायर आसलो, हांव बिजी आसा म्हजे फॅमिली बराबर, हांव बिजी आसा चोरपाक नागोवपाक. जाबाब मेळटले. पडलेलें ना. तोंड आनी कान सगळें बंद करून दवरलेलें आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आमचो भावार्थ खंय आसा? हें सगळें घडपाचें आसा, घडटलें. जे दुमाडे आसात, त्रास आसात, कश्ट आसात, येतले. कोणाक कोणाक धरून भितरूय घालतले, कोणाचेर केसी येतल्यो, आमचेरूय येवपाक शकता चड उलयता म्हणून. पूण असल्या संदर्भान भाव भयणीनो आमी खंय आसा? कितें जातलें आमचें? काबार जातलीं आमी. थोडीं जाणां म्हणपाक लागलीं आतां आमी काबार, आनी कांयच ना. असलें भाव भयणीनो क्रिस्तांवपण सुरू जालां तेन्नातावन जायते पावटी जालां. जायते पावटी हो भावार्थ नाटक करपाक जायत्या जाणांनी प्रयत्न केले. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा अशें म्हण जेजून म्हणलां. विस्वास आसा काय आमकां ह्या उतराचेर? जरी तर जेजून ही उतरां म्हणलेलीं आसत जाल्यार ती बेस्ती न्हू. कोणाच्यान ह्या भावार्थाक हात लावंक जावचो ना. कितलेय येवं, कोण शिवसैनीक म्हण येवं, कोण शिवाजीचे भक्त म्हण येवं, ह्या दिसांनी कालांगूट कितें घडटा तें आमकां दिसती पडटा. सुरू करता आसतना एके भाशेन सुरू करतले, मागीर दुसरेच वाटेन खंयच्यान तावन तरी क्रिस्तांव थंयसर लागता. आतां थंयचो सरपंच तो क्रिस्तांव म्हूण, हे थोडेशे मनीस आसात जे एके वाटेन आपलो शिवाजी देव जाल्लो आसा. शिवाजी देव न्हय, शिवाजी एक हिरो, नॅशनल हिरो. वय, ताका आमी मान दिवपाक जाय, रेस्पेद दिवपाक जाय. ताणें ज्यो वस्तू केल्यात, भोव करून जी फायट ताणें केल्या ह्या राज्या मदें आपल्या लोकांक राखूंक, सगल्यांक सांबाळूंक, तें करपाक ताणें केलां. ताका आमी ताका रेस्पेद दिवपाक फावो. हिरो तो, पूण तो देव न्हू. पूण आयज हे हिंदुत्ववादी जे आसात ते मुखार सरून ताकाच देव केल्लो आसा. फाटीं एक पावटी हांवें म्हणलेलें हिंदू खत्रे में हे. आयज परतून म्हणटा, वय हिंदू खत्रे में हे. कित्याक हे आमचे हिंदू भाव भयणां आसात तांकां आनीक दुसरें कांय दिसती पडना काय.
आमची शेजारी आसा तांकां आमी विचारचें, उलोवपाक सुरू करूंक जाय आमी घोडे म्हणटा ना तांकां वायट दिसतलें, ती आमकां वायट करतलीं, आमी तोंड बंद करून ओग्गी आसा. आमची हिंदू भाव भयणां आसात तांचे लागीं आयज आमी डायलॉग सुरू करपाक जाय, विचारपाक जाय तांकां, शिवाजी तुमचो देव काय तो नॅशनल हिरो? जाल्यार नॅशनल हिरो आहा ताका नॅशनल हिरोच कर, देव कोन्न नाका. आनी असल्या संदर्भांत तांचें म्हणणें कितें विचारपाक जाय, उलोवपाक जाय. कित्याक आयज सगलीं तोंड बंद करून ओगी आसात, भिरांत एके भाशेन निर्माण जायत आसा. आनी हे भिरांतीन जरी तर आमी चिड्डूनच रावलीं भाव भयणीनो, आमी तकली पोत्तून केन्ना वयर काडूंक शकची ना. भावार्थ काबार जावचो ना, क्रिस्ती भावार्थ काबार जावचो ना. तो सदांच उरतलो, पूण तातूंत तूं आनी हांव उरतलीं हें कित्याचेर दल्ललें आसा? तूं जरी तर भियेल्लो आसा तूं काबार, भिवोन तूं फाटीं सरता, भिवोन ओगी रावता तूं काबार. पूण ते पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन ओय सायबा यो, कातुर्ता गोमटी कातूर, कूड आनी तकली कुशीन करता कर, पूण म्हजें काळीज तुज्यान म्हज्या सोम्या कडलें पयस करूंक जावचें ना. ह्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू करून तुमी आमकां भिवयतात तें तुमच्यान करूंक जावचें ना. आमचो भावार्थ आमी परगटपाचो तुमच्यान बंद करूंक जावचें ना, हें आमी तांकां सांगपाक जाय. आनी ज्या मेरेन आमी सांगचे ना त्या मेरेन ते आयकचे नात, आनी ज्या मेरेन ते आयकनात तांकां समजचें ना. आनी जरी तर आयकुनूय तांकां समजना जाल्यार देव आसा. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां ही कृपा मागुया. हें सांगप म्हणल्यार कितें? व्हडलीं व्हडलीं भाशणां करपाक नाका, सगल्यांच्यान आमच्यान सेरमांव सांगूंक जायना, सगल्यांच्यान आमच्यान टॉक्स दिवपाक जायना. पूण जे भाशेन आमी आमच्या घरान जियेता, आमच्या समाजान आमी जियेता, तातूंतल्यान आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण परगट करूंकूच जाय. देर इज नो ऑप्शन. हें जरी तर आमी करिना जाल्यार आमी क्रिस्तांवांनी म्हणपाचें ना. कित्याक जेजून सांगलां, जरी तर ह्या संवसारान तूं म्हजो पाटलावदार म्हूण परगट करूंक भियेलो, फाटीं रावलो, लजलो, जाल्यार म्हज्या सर्गीच्या बापा मुखार हांवूय लजतलों, हांवूय फाटीं रावतलों, हांवूय तोंड बंद करून ओगी रावतलों. तर आयचे भेटेन भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. सगल्यांक आमकां ही कृपा दी. आमी आमचो भावार्थ जियोंक आनी आमच्या भावार्था वरवीं आमी एकामेकाक वाटावंक, एकामेकाची मनां आमी निवळ करूंक. आनी जे कोण ह्या ट्रॅपान पडलेले आसात, बो करून आमचे हिंदू भाव भयणां, म्हणपाक बरें दिसता म्हाका, आमची हिंदू भाव भयणां एके भाशेन ट्रॅपान पडलेलीं आसा, तांकांय तातूंतलीं भायर काडपाक जाय आमी, तांकांय उजवाड दिवपाक जाय. प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड आमी तांकां केरीत भाशेन जावपाक जाय, समजून घेवपाक आनी एक स्टँड घेवपाक. तर ही कृपा आमकां मागुया हे भेटेन. जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता, उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन ताका आमचे भितर घेवन जेजू सारकीं आमी जावुया.